नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव संविधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया तेच्यो हेडलायन्स. एसटींक राजकीय आरक्षण मेळचें म्हणून करतले गोंयभर आंदोलन. 13 ऑगस्टाक पणजेंत महाआंदोलन. उटा संघटनेची सरकाराक शिटकावणी. गोंयांत 17,186 हेक्टर जमनीचेर रोयल्या सैमीक आनी पारंपरीक पद्दतीन शेतां. राज्यांतल्या 9,000 शेतकऱ्यांक मेळ्ळे वट्ट 12.83 कोटी रुपयांची अर्थीक मजत. केंद्रीय शेतकी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुराची राज्यसभेत माहिती. पावसाक लागून दिवचलच्या वाळशी वाठारांतलो मायनिंग डंप लागला खचपाक. थळाव्यांनी उक्तायल्या भिरांत. प्रशासनान घेवची दखल. लोकांची मागणी. सांगे तालुक्यातल्या कोस्टी गांवच्या थळाव्यांनी केले जेनिफर पिगरी फार्मा आड शांतिकायेचे आंदोलन. फार्मांतल्यान येवपी घाणयाऱ्या वासाचो लोकांचे भलायकेचेर जावपाक लागला परिणाम. सरकारान घालचे लक्ष. लोकांची मागणी. मडगांवां थळावे टॅक्सीकार आनी खाजगी टॅक्सीकारां मदीं जालो वाद. बेकायदेशीर रितीन टॅक्सी चलोवप्यांक आरटीओन दिलो दंड. संबंधिताचेर करची खर कारवाय, नाजाल्यार करतले आंदोलन. टॅक्सीकारांची शिटकावणी. आनी सांग्या शेळपे शॉक लागून कामगाराक मरण आयिल्ल्या प्रकरणात 20 खात्याच्या कनिष्ठ अभियंत्या सयत कंत्राटदाराचेर पुलीस स्टेशनात गुन्यांव केला दाखल. आता पळयात खबरो विस्तारान. अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी बेगोबेग मान्य जावंक ना जाल्यार गोंयभर तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी उटा संघटनेन दिल्या. 23 वर्सां प्रतीक्षा करूनय अजून न्याय मेळूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत सरकारान ह्या विशया फाटल्यान कसलो तरी एजंडा लिपयला असो दावो केला. हेच फाटभुंयेर 13 ऑगस्टाक पणजे आझाद मैदानाचेर महाआंदोलनाचें आयोजन केलां. ह्या आंदोलनात व्हड संख्येन लोकांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन उटा संघटनेन केलां. गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो. आयज एक्ट जाल्लो आसा. एक्ट जावन सुद्दां 1 वर्स तो फुडें वचना. हेजे बद्दल आमकां खूब अशी शंका दिसता की टायम शॉर्ट उरलेले आसा. इलेक्शन ड्यू आसा सादारण जानेवारी फेब्रुवारी. आणि म्हणून उटा संघटनेची आमची मागणी आसा की हे जे रिजर्वेशन गोंया खातीर आसा, ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकली. हे 5वें इलेक्शन एट एनी कॉस्ट हे आमकां मेळपाकच जाय हो निर्धार केल्लो आसा. तुमकां खबर आसा 25 मे 2026 सगळे तरेचे आमचे भितर आसलेले बारीक बारीक डिफरन्सीस आसत ते एक जावन गेल्ले 2 म्हयने आमी अनेक कडेन ह्या संबंधी मिटींग घेतात. जे आमकां कितें करपाक येता लोकशाय पद्दतीनुसार ते आमी केल्ले आसा. आनी म्हणून जे टॅक्निकल पॉयंट आसा आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सांतले प्रेस नोटांतल्यान घेतले. हे कायदेशीर सगळे बाबी पूर्ण जाल्ले आसात. जे एक्ट आज आसा त्या एक्टा प्रमाणे सगळे ज्यो कितें करपाक जाय जे कायद्यानुसार हे दिवपाक जाय ते सगळे जाल्ले आसा. आतां म्हणून ही पॉलिटिकली हील गव्हर्मेंटान करची. आणि जी आमची रास्ट कॉन्स्टिट्युशनल मागणी आसा जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे आसा तो अधिकार आमकां 2027 पयलीं मेळची अशी आमची सगळ्यांचीच एक आमची इच्छा आसा. आणि हेका खातीर खूब ऑर्गनायझेशन आजूय प्रयत्न करतात. उटा संघटनाय करतात. आपापल्या लेवलार जे वेगवेगळे जे लिडर आसात ते करतात. आता ह्या खातीर आमी एक 13 ऑगस्ट जाका 1 वर्स पूर्ण जाता कायदो जो आसा तो पूर्ण जाता 13 ऑगस्टाक आमी पणजे हांगा एक मेगा मोठो मेळावो करपाचो आसा. बिल पास जावन 1 वर्स जालें आणि हेजे सरकार जे आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसा आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोशणा करीत आसा. परंतु आता जी त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आणि जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयल्यो वता आणि घडटा त्या हितून ते प्रेशरार आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता. आणि ताका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसा. इतक्यान सांगूंक सोदता आमच्या एसटी बांधवांक सुद्दां की हे जे रिजर्वेशन जे आसा हे आमचे हक्काचे आसा. हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. आणि ताका लागून
जर तर हे रिझर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी ओळख निर्माण जातली। इतकेंच सरकाराक सांगूंक सोदता आमी, तुम्ही आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जाली आमकां गृहीत धरता, ग्रांटेड धरता, आमकां ग्रांटेड धरू नाका। एसटी समाज एकदां उठलो जाल्यार त्याचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुम्ही पळयल्लें आसा। आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिंजून काडटले आणि हेज्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक नासतलें। आणि जर तर तुम्ही अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत त्याचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले। राज्यातले 9,668 शेतकार सुमार 17,186 हेक्टर जमनीचेर सैमीक पद्धत वापरून शेतां रोयतात अशें केंद्रीय शेतकी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी राज्यसभेतल्या लेखी प्रस्नाक दिल्ल्या जापेंतल्यान ही बाब मुखार आयल्या। गोंया सयत देशभरात जे शेतकार राष्ट्रीय सैमीक मिशना अंतर्गत शेतां करतात तांच्या खातीर केंद्र सरकारान सुमार 44 लाखांचे तर पारंपारीक शेतकी उदरगत येवजणे अंतर्गत शेतां करपा खातीर 12.39 कोटींची अर्थीक मजत 2024-25 आणि 2025-26 या 2 वर्सां खातीर निश्चित केल्या। पावसाच्या तडाख्यात दिवचलच्या व्हाळशी वाठारात मायनिंगाचो डंप खचपाक लागला। उटंगराचो पावस पडत जाल्यार डंप कोसळून अनर्थ घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना असो भंय थळावे लोक उक्तायतात। तेन्ना सरकारान हाची दखल घेवची अशी मागणी थळावे लोक करतात। हांव व्हाळशी ह्या गांवांत आसा, सातेरी देवळाच्या फाटल्यान फुडल्यान आसा आमी, आनी अशें दिसता की मोठेपणान पावस पडटा हांगासर आनी एक भीती आसा की जी मायनिंगचें काम चालू आसा सद्या ते थोडेशें म्हाका दिसता ते कोसळ्ळे सद्या आनी मोठेपणान कोसळपाचें आसा। म्हणून हांव सांगूंक सोदता आमच्या सरकाराक की सरकारान ही दखल घेवन जे मोठेपणान पावस पडटा कित्याक तर मोठी दुर्घटना घडोवंक जायना त्या खातीर लोकांक त्रास जावपाक जायना त्या खातीर सरकारान मायनिंगचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी थोडी तरी सबंद कोसळपाची शक्यता आसा केअर घेवपाक जाय आनी सरकारान लक्ष दिवपाक जाय की मोठ्या प्रमाणात सध्या चाललेलें आसा मायनिंगचें। तर हे कोसळत जाल्यार कितें जातलें सामको कोसळत जाल्यार सगळें लोकांक त्रास जातले न्ही, लोकांच्या घरांनी माती वतली, म्हणजे लँडस्केप जे म्हणटा इतलें भयानक आसा न्ही, ते सांगूं शकना न्ही केन्ना कितें जावं शकता। आनी समजा भितर ते पीड आसा पाण्याचे ते फुडें तर आनी प्रॉब्लेम जातले सगळे रामगांव बिचोला म्हणजे बिचोले बोड्ड्या प्लस मुळगांव सगळ्यांक भीती आसा। सरकारान हेची दखल घेवपाची। आनी देवळां बी देवळांत 200 मिटर आसा हें आनी तेच्या नंतर फुडें घरां जी आसा ती 500 मिटर आसा। पयलीं हांगा घरां आसली हेच्या मुखार 20-25 वर्सां पयलीं घातल्या घरान येयल्लेले आसा न्ही, लोक मेळ्ळेले आसा हांगासर पयलीं घरां आसले हांगासर। सांगे शेळपे 25 जुलयाक विजेचो खांब बदलतना उच्च दाब्याच्या वायरीक स्पर्श जाल्ल्यान एका कामगाराक शॉक लागून जाग्यारूच मरण आयिल्लें। तशेंच हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ले। हे फाटभुंयेर मंत्री तशेंच थळावे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या प्रकाराविशीं खोलायेन चवकशी करून दोशींचेर खर कारवाय करची अशी मागणी वीज खात्या कडेन केल्ली। उपरांत ह्या प्रकरणा खाला वीज खात्याचे कनिश्ठ अभियंत्या सयत कंत्राटदाराचेर पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कनिश्ठ अभियंत्याच्या निष्काळजीपणाक लागून ही घडणूक घडली अशी माहिती पुलीस तपासा उपरांत मुखार आयल्या। तारीख आमकां एक इवनिंग टायमार एक सुमार एक कॉल येयलो PSCच्यान एक गॉड डेड आयला। सो आमी आमचो स्टाफ गेलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो हांगासर एक इलेक्ट्रीक पोल कितें तरी ते इरेक्ट करताले तेन्ना ताका कितें शॉक येवन तो एक्सपायर जालो। तेन्ना आमी व्हेरीफाय केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय जेई आसलो तो त्या जाग्यार नासलो आनी तेणें वयरसून एक खांब्या दुसऱ्या खांब्या वयल्यान एक हायटेंशन वायर गेल्ली ती तेणें बंद करून घातली। सो बिकॉज ऑफ दॅट ताका तो इलेक्ट्रीक शॉक येवन तो एक्सपायर जालो। सो आमी तेच्या नंतर आनी तेच्या वांगडा जे आसले 3-4 जाण तेवूय इंजर्ड आसले।
सो आम्ही त्यांचं स्टेटमेंट घेऊन व्हेरीफाय केलें आनी मागीर ईचो स्टेटमेंट घेतलो ताका विचारलें की बाबा तुमचो हांगासर कोण रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आसा तेणी सांगलें की जेई आसलो पळय तो आनी तेजेनी सब कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक तरी एकट्याक दिल्लो तो मनीस आसलो. सो आमी दोगांचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला ते केसीन. ती भायर जर तेणें हायटेंशन भायर गेली ते लेमॅन आसले जे लेबर आसले पळय तांकां ते कळूंक नासलें. सो जो जेई आसलो किंवा एई आसलो पळय तेणें ते पयले तांकां खबर आसता सो तेंच्यांनी ते प्रिकॉशन घेवंक जाय आसलें. सो तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक ना म्हणून हो इन्सिडंट जालो. दुसरें नेग्लिजन्साचो आमी ऑलरेडी ऑफेन्स रजिस्टर केला दोगांचेरूय केला. एक तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेजेर केला आनी जेई आहा तेजेर केला. फॅमिलीक अजून तेजेर कॉन्टॅक्ट जाला सो ते आमकां येता म्हणून सांगला तेंच्यांनी. सो पोस्टमार्टम आमी त्या खातीर दवरला इन्क्वेस्ट केला पूण पोस्टमार्टम अजून करूं ना. दे आर ऑन द वे. खंय तरी इन्सिडेंट जाला किती जाला ना सर किती जाला अजून तुम्ही ऍक्शन काय घेतली ना त्याचे तुम्ही एक ई आसा ई म्हणून तुम्ही काल एक इन्सिडेंट झालं पळय सांग्यात तेजेर तुम्ही अजून काय ऍक्शन घेतलं तुमचे स्टाफ आला पण पण ते स्टाफाचे तुम्ही काय अजून हे घेतली ना तो एक खंय तरी तो मेलो ते मायग्रंट म्हणून तुम्ही काय ऍक्शन घेना अशें कितें जाल्लें आसा आनी हेजे पयलीं अशें इन्सिडेंट जाल्ले आसा तुमची खंयची काळजीपण अशें म्हणपाक शकता आमी आमी अजून कित्याक तरी ऍक्शन घेतली ना आनी खंय तरी ते जेईचेर केल्या एफआयआर केल्या एईचेर करपा जाय न्ही ते मायग्रंट म्हणून तुम्ही तेंचेर काय ऍक्शन घेवपाक म्हणून अशें हय मागीर तेका अजून सस्पेंड कित्याक केलें ना तुमी हो फर्स्ट खेप इन्सिडंट न्ही पयलीं सुद्दां अशें कितले इन्सिडंट जाल्ले आसा खंय तरी डिपार्टमेंटाची निश्काळजीपण आमी अशें म्हणपाक शकता काय तुम्ही या बाबत काय निष्काळजीपणा काय नाही तुझं आम्ही जे कॉन्ट्रॅक्टर सगळे गायडलाईन्स दिल्ले आशिल्ले सगळे ताका पोल उपकट पयलीं शटडावन घे सगळे ताका गायडलाईन दिल्ले आशिल्ले हय सो आतां जेईचेर म्हणून कित्याक एफआयआर केलें तर तुमी सगळे शट हें केलें जाल्यार काल पीआय येयला पीआय इन्स्पेक्शन केलं पळय हय पीआय इन्स्पेक्शन करून तांचे एफआयआर ऑलरेडी ताणें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन केल्लें आसा ताणें पूण हेजे पयलीं अशे भरपूर केसी जालेले जर तुमी खंय तरी ते मायग्रंट म्हणून मुगेले ह्या पिरियडा मुगेले फर्स्ट टायम जालें ह्या पिरियडाक पूण सांग्यार अशे केसी वाडीत आसा वरकट्यार म्हणटा थंय जाल्यो काली म्हणून जाल्यो पूण तुमचो तो सेम जेई आसा आनी तेजेर तुमी काय अजून ऍक्शन घेवपाक मेळना तुमचे कोणाचो पॉलिटिकल कितें प्रेशर बीन आसा तुमचे प्रेशरा इशूच ना जाल्यार तेजेर अजून ऍक्शन कितें आनी एक भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा एक गोंयकार जाल्यार तुमी अशें सेम अशेंच हाताळटाली हें ना न्ही एक कोणालो जीव गेलो आसा न्हू एक मनशाचो ते मायग्रंट म्हणून तुमी खंय तरी काय ऍक्शन घेवपाक पळयना ती केस खंय तरी ऑलरेडी त्याचा रिपोर्ट आसा पळय आनी अशें आयकता खंय तरी ती केस धांपपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हणून आनी तुमी केन्ना म्हळ्यार ते जेईचेर ऍक्शन घेतले केन्ना म्हळ्यार ऍक्शन घेतले आनी एईचेर तितलो रिस्पॉन्सिबल तितलो एई आसा न्हू तेजेर ऍक्शन जावपाक न्हू रिपोर्ट जो आसा पळय तो ऑलरेडी एससी धाडलेलो एससीतून चिवपाक पूण इन्क्वायरी जातली केन्ना जातली बार्देश तालुक्यातल्या मारना शिवोले रस्त्याचेर दूध सप्लाय करपी रिक्षेचो अपघात जालो. ड्रायव्हराचो गाडी चलयतना दोळा लागिल्ल्यान गाडयेवेलो ताबो सुटून गाडी एका घराच्या राखणेवंटीक आदळ्ळी. या अपघातात ड्रायव्हर गाडयेत भितर आडकून उरलो. म्हापशेच्या उजो पालपी दळाच्या जवानांनी ताची सुटका करून ताका उपचारा खातीर शिवोलेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात दाखल केला. या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमकां सकाळी 7:15 कॉल येयले कितें एक्सिडेंट पिकअप एक्सिडेंट जाला म्हणून हांगा ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर शिवोली आनी एकटो मनीस भितर ट्रॅप जाला म्हणून आमी मागीर आमचे कंट्रोल रुमाच्यान कॉल येयली इमिडिएट टर्न आउट केले तो पावला स्पॉटार पावलो मनीस गाडी मातशी क्रश जाल्ली तेजी फुडल्यान कॅबिनान आनी तो मनीस भितर ट्रॅप जाल्लो आमी आमचे इक्विपमेंट हे काडून रेस्क्यू इक्विपमेंट काडून आमी यूज करून ताका मातसो सेफली भायर काडलो आनी ताका मातशे पांय इंजर्ड जाल्ले मातशे मायनर इंजर्ड ताका मागीर 108 शिफ्ट केलें आनी तेमी हेल्थ सेंटरान ताका शिफ्ट केलें. गाडयेचे बीन कितें लॉस जाला भितर गाडयेचें मातशें तेमचें कॅबिन क्रश जाला मातशें डॅमेज आसा 1 लाख कितें एक्झॅक्ट इन्सिडंट कितल्याक एक्झॅक्ट आमकां 7:15 कंट्रोल रुमाच्यान कॉल येयलो अशें जालें. नांव बीन कितें कळ्ळा ताचें ताचें येल्लप्पा देसाय म्हणचें नांव ताच्या मनशाचें. एक्झॅक्ट इन्सिडंट खंय म्हटलें ते हिंगा ते शिवोली ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा थंय जालें. तो मनीस आतां सेफ बरो आसा सेफली बरें काडलें. 27 ते 31 जुलै मेरेन उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच ह्या काळात 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे येवपाची शक्यताय आसा. हे फाटभुंयेर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 1 ते 3 वरां भितर उत्तर गोंयच्या कांय सुवातींनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं गोंयांत फाटली 24 वरां मध्यम स्वरुपाचो पावस चडलो.
सांग्यार सगळ्यात चड 85.4 मिलीमीटर जाल्यार म्हापशां 83 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. मोर्चा हाडून काम जायना. विरोधी पक्ष फकत उदरगतीच्या नावान मोर्चा काढून राजकारण करता अशी खर टिका मंत्री तशेच आमदार रमेश तवडकारान विरोधकांचेर केल्या. पावस लागीं पावतकीच जायते बेबे आवाज करपाक लागता तशेंच सध्या विरोधकांचे सुरू आसा. मात ह्या सगळ्या गजालींचेर लक्ष दिनासतना उदरगतीचें काम चालूच दवरलां अशें तवडकार काणकोणच्या नुस्तें बाजार प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार उलयतालो. काणकोणा सुरू आशिल्ली उदरगतीची कामां पळोवपा खातीर विरोधकांनी दोळ्यार बांदिल्ली पट्टी काडपाची गरज आसा अशें दक्षिण गोवा जिल्लो वांगडी अजय लोलयेकाराचें म्हणणें. काणकोण फिश मार्केट हो विषय जवळजवळ 3-4 वर्सांनी जे आणि विशेष करून पारधी समाजाचे अध्यक्ष आणि पारधी समाजाच्या आमच्या रहिवासी आता याच्या काळात आपल्याला नुसतं त्यावेळेस काय बारीक समस्या त्यानंतर आम्ही लक्षात घ्यायला की त्या जी घाण्यात आली त्यामुळे मार्केटात बसवलं आणि याची आपण त्रास म्हाकाय नाही आता सगळं तिथे जे आम्ही सगळं करतो आणि ही जी कमतरता करता आणि ती प्रस्ताव हो 1-2 वर्षांपूर्वी फाटल्या 3-4 वर्षांचा प्रस्ताव आसा आणि हो प्रस्ताव पुढे प्रदर्शन केलो आणि त्याचा उशीर त्या खातीर जालो. आमकां खबर आसा की 2 टेंडर कोणीच खूब करूना टेंडर कोण करूना आणि तिसरे फावट त्या मार्केटाची परिस्थिती जाल्यार भयंकर कठीण आसा नंतर हाका कोणाक वापरूंक जाय आनी तिसरी फावट पळोवंक आनी आज आमी ताजें फावंडेशन म्हाका सारकें शंकरराव म्हणल्यार 7 दिसांनी एक चांद्यार पळयलें 7 दिसांक मार्केट जाता 7 दिसांक मार्केट जाता खरे भाषेत 7 महिन्यांनी 4 जाता हांव आमदार म्हाका 17 पाठवलं म्हाका 4 वर्सांक शक्य जालें ना आनी 7 दिसांक जाता आनी आमचा हांव इलेक्शन त्यामुळे आम्ही जे काम अत्यंत प्रामाणिक सत्य गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत. आरजीपी भितर अंतर्गत वाद चड खर जायत आसा. विरेश हो बोणो आमदार अशी खर टिका आरजीपीचे भंडारी अजय खोलकर आनी ताच्या वांगड्यांनी केली. दरेक आंदोलनाक आमी ताका तेंको दिला. मात पणजे पाट्यांतले भाड्याचे कार्यालय सील करपाचो आमदार विरेश बोरकाराक कसलोच अधिकार नसून कार्यालय सील करप हो फौजदारी गुन्यांव थारता. कार्यालयांत लायिल्ले सील आमी सहज मोडपाक शकता पूण आमी अशें करपाना. कायदेशीर सोपस्कार केले उपरांत सोमारा आमी कार्यालय उक्ते करतले अशें आरजीचे भंडारी अजय खोलकरान सांगलें. तो म्हणता नॅशनल प्रेसिडेंट सायन सुद्दां त्यांनी खंय मारला ते पळय हांगा तें नांव आसा मात सायन तेणी हांगा मारला ते कांयच कळना कित्याक हांव आमदारूच तसो गड्ड आमदार ताका A to Z असेंब्लीन बरोवन दिवचे पडटाले
बाबा कॉलिंग अटेन्शन कितें, 0R कितें, बजेट स्पीच कितें, अमेंडमेंट टू एक्ट कितें, सगळे ताका A to Z दिवचे पडटा. आनी ते स्पीचीस आमकां पळोवन हे कळयलें की तो हे मार्गान वयता. स्पीचीस आमी ते बरोवन धरिल्ले आसा. तुम्ही एके वाटेन ती स्पीचीस पळया, मराठीन कोंकणीन बरयल्ले आतां स्पिकर्सांसून चालू जाता आनी युट्यूबार व्हिडिओ ते सेम जातले. तो टेनंटाक टेटनंट म्हणटा, तो लेपर्डाक टायगर म्हणटा, तो फॅसिलिटेट म्हणटा, तो फॅसिलिटेट हे म्हणटा, फेलिसिटेट म्हणटा, सॉरी फेलिसिटेटाक तो फॅसिलिटेट म्हणटा, कॉन्फिडेन्शियलाक तो कॉन्फिडेंटल म्हणटा. हे बोणे आमदाराक आमी सकयल्यान वयर काडलेलो आसा. प्रत्येक प्रोटेस्ट तेजो आमी वयर काडलेलो आसा. आमचे हे फाटल्यान रेव्होल्युशनिस्ट दिसता, बाकीच्या विलेजात दिसता, आपलो सॅक्रिफायस, आपलो घाम काडून हे सगळे केल्ले आहा. आणि तेंकाच आयज तो ऑर्डर मारता कितें म्हणून, तुम्ही कोणूच ह्या ऑफिसान येवचे न्हू म्हणून. तेणी पयलीं सांगचे जे प्रश्न हांवें विचारला, नॅशनल प्रेसिडेंट तूं केन्ना जालो, आमी केन्नाय काडपाक शकता. मात आमचे लिगल एडवायझरान सांगला की हे क्रायम आहा, हे क्रिमिनल क्रायम आसा, हे आमचे ऑफिस जे रजिस्टर्ड ऑफिस आहा पार्टीचे अशें बंद करूंक शकना, आनी हे रेंटेड प्रिमायसीस आहा तेजो ओनर आसा. सो हे सगळे आमी कायदेशीर करतले आनी फाल्यांचे भितर हे सगळे आमी कायदेशीर प्रोसेस पूर्ण करून हे ऑफिस ओपन करतले. मडगांव कम्युनिदादीचे अध्यक्ष पेट्रिशियो ऑक्टेवियानो कुतिनो हांणी आपल्याचेर केल्ले आरोप न्हयकारल्यात. कांय वांगड्यांनी केल्ले आरोप निराधार आसात, तशेंच कम्युनिदादींतली आरोपीत अनियमितताय पयस करपाचो यत्न करतलो अशेंय तांणी सांगलें. आपूण चुकीचें काम उक्ताडार हाडटलो ह्या भंयान आपल्याचेर चुकीचे आरोप करतात असो एक दावो कुतिनोन केला. प्रेस कॉन्फरन्स आपयले कित्याक काल केली प्रेस कॉन्फरन्स घेना विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रेसिडेंट, which is, and the person who has spoken here is, his statement, what he made is fraud, false and fabricated statement, which is completely false. That's why I want to know the shareholders, what is going on this Kundak, which I know better than the shareholders. For this reason I have taken this. Do you feel that there are scams happen in the Komundar? Sorry? Scams happen under the past committee? That's what I am coming out. The money withdrawn, 41 lakhs, properties are transferred to somebody. I cannot read his name also. Some person named Akbar Tobani. Who is this person? Who has come to Margaon? How this area is given 7,449 area square meter, Charter number 62, PT sheet 149. What is going on this Kundak? The shareholder doesn't know that this is going on. And also I want to see people are talking about one more in opposite to collector building. Somebody has sent me this office, which is a Kundak property, and also it will be Pedro Relatives, Patro, Antonio Fernandez, they are the tenants of the property. Now it has come in some names are written. Who are these people? I want to find out now. It is sent to me, opposite to collector building. Because I am finding out the facts, and for the benefit for the shareholders don't want me. Because they want people who loots all these things. And they came to know that I will oppose all this thing in front of everybody. They wanted me to stop coming here. So, but you are ready to work with the... Of course, I am ready to work with committee, I am ready to work with everybody. Shareholders, any objections, whatever is there, shareholders, I am ready to discuss and solve the problems. I am not against anybody. Everybody has to be happy for the shareholders here. And the committee also must be happy for my things, what I am doing. If I am doing any wrong, you tell me. They can tell me on my face that this you don't do. साळावले धरण वाठारांतल्या वनस्पती बागेत काम करपी दिसपट्ट्या पगाराच्या कामगारांनी कायम नोकऱ्यो आनी नेमान म्हयन्याळ्या पगाराची मागणी केल्या. फाटली सुमार 25 वर्सां कामगारांनी सेवा दिवन लेगीत तांकां नियमितीकरण जावंक ना असो दावो कामगारांनी केला. आमदार, मुख्यमंत्री आनी संबंधित संस्थांकडेन फॉलोअप करून लेगीत हो प्रस्न सुटावो जावं ना असो आरोप करून कामगारांनी सरकाराकडल्यान न्यायाची मागणी केल्या. आमी आतां काम करपाक लागल्यार थंय सावळा डॅमा सकयल गार्डन आसा, बॉटनिकल गार्डन, थंय आतां आमी काम करतात.
आणि इतली वर्सां आमी आतां काम करता 20 वर्सां जालीं 25 जावपा येयले सद्या आतां तेन्ना आतां आमी कित्याक लागून प्रेस घेवपा पडलो एक कारण म्हणल्यार आतां आमचे फाटल्यान लेबर आशिल्ले म्हणल्यार तांकां आतां 10-15 तांकां वर्सां जालीं ताका लागून तेंगे TSL केले आनी आमकां तशेंच TSL करून तशेंच दवरले ना आमने कोणी काय लक्षांत घेतलं ना कांय केलं ना मागीर दुसरें म्हणल्यार तांकां पेमेंट आतां आमी पयलीं जावन 25 वर्सां जावन आतां तेंगेले आतां 15 वर्सांचे तांकां 20,000-25,000 पगार घेतात नाल्यार आमी इतली 25 वर्सां काडून कितें फायदो कांयच फायदो ना अशें म्हणून आमकां ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां ते आतां ओपन करूंक पडलें जायना सोंसपा बरो उदक दे आमकां काम करता करता म्हणटना हे आतां आमकां स्टेप घेवपाक पडलो आनी हे सरकारान आमकां तरी बरें करचें आमचें खूब सॅलरी लागून आमकां खूब हें जाता आमी एक सीएमा एक विचारपाक सोदता कितें आमची कितें जे आमी तुजी ती फायल पावयली पळय GFDC ती आमची फायल मातशी आमची कितें तरी हें आमची करचें सॅलरीचें पर मंथ आनी आमचो जो स्टाफ आसा जो स्टाफ आसा तो आमचे सगळो पयशे दवरून काणकोणचे दवरून ते सगळे येयल्ले आसा आमी सांजान दवरून तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी ती मातशी सीएमा कडेन एक आमी एक प्रपोजल घातलो पळय आमी तो आमगे 5 सीएमा प्रपोजल आमगे पास करून घेवचो आनी एक डिमांड आसा की ती आमी आतां 25-26 वर्सां जाले आमी काम केल्लें आसा जेन्ना आमकां पर डे आमकां पगार येता आमकां 2012-13 आमकां TSL जाल्ले तेन्ना आमकां पर डे पगार घालता आमकां मंथली म्हणून तो पगार घालना आनी एक म्हणल्यार आमचें अशें की आयज जे कोण TSL जाली पळय तांकां आतां मंथली पगार केला आनी आमकां पर डे पगार दवरिला जेन्ना आमची सीएमा एक रिक्वेस्ट करता की ती आमची मातशी फायल मातशी आमची पास कर आनी मातशें आमचो प्रपोजल जो घातलो आसता तो मातसो आमचें हें कर कित्याक आमकां आयज दिसता कितें की आमी इतली वर्सां काडून आमी जर सॅलरी जर आमी कितली घेता आमकां जी आनी आयज TSL जाले पळय तांकां सॅलरी चड आसा जेन्ना आमी अशें म्हणटा की आमी आयज इतली वर्सां करून आमी TSL जावन 12-13-14 वर्सां TSL जावन आमकां कांयच फायदो ना कित्याक म्हणल्यार आयज जे TSL जाले ते आयज ते आमच्याक परस चड सॅलरी घेता कित्याक आमी थंयच उरल्या आनी आमकां गेल्यारच पगार मेळटा जेन्ना आमी हे आयज आमी अशें ठरयलां की ते आमी आयज सगळे एकठांय जावन आमकां मातशी तो आमचो तो मातसो सीएमान मातसो प्रपोजल आमचो पास करचो आमी एकूच रिक्वेस्ट करता सराक आमी प्रमोद सावंताक की आमगे हो जो रिक्वेस्ट हेणी सांगला आसा तो प्रोसेस फुडें वचचो अप्रूव करचो आनी एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की आतां आमचे अशें आयकलां की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा तांकां सीएमान हें करपाक केला फिक्स करपाक केल्या आनी आमी इतलीं वर्सां TSL जावन आमी 14 वर्सां सुमार जालीं आनी त्यान पयलीं आमी 2002 कामां लागलेले आतां सगळे 25 वर्सां सुमार जालीं तरी आसतना आमी TSL बेजीस आसा आमकां फिक्स करचें असो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की सीएमा कडेन टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. आमचो विघ्नहर्ता बेगीनूच येता. ताच्या आगमनान सगळ्यांक सुख समृद्धी आणि वरदान प्राप्ती ही जातलीच. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्रीस्थळ काणकोण घेऊन आयला खासा देणगी कुपनां. फक्त 500 रुपयाच्या देणगी कुपनाचेर तुम्ही जिखपाक शकतात 18 लाख रुपया. त्या भायर दुसरे इनाम 10 लाख, तिसरे इनाम 5 लाख रुपया आणि हेर जायती आकर्षक इनामां आणि रोकड रुपया तशेंच भांगराच्या स्वरूपान खासा इनामां दवरल्या. या देणगी कुपनाचो ड्रॉ 22 सप्टेंबर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातलो.
तर तुम्ही वाट कोणाची पळयतात? आयजच तुमचे देणगी कुपन घेवचे आणि बाप्पाच्या आशीर्वादान तुमचे भाग्य सदाकाळा खातीर उजवाडवचे.